नमस्कार आणि एका खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयल्ले की स्वयंपूर्ण गोंय ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान ज्या लोकांक फायदो जाल्लो अशा लोकां कडेन आमी उलयल्ले। आयज आनी एक अशीच कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार आयज घेवन येतले। सध्या आसा कुडचड्या हांगासरल्या गोवन ह्या एका प्रोजेक्टान आनी त्या प्रोजेक्टाची काही आमच्या वांगडा जण उलयतली। मॅम तुमचें स्वागत आहे। तुमी कितें करता? आमी आमचे प्रोडक्ट हांगा तयार करतात, हांगा पॅकिंग चालू आसता, वेट करतात, मागीर लेबल लायतात आनी मागीर पॅकिंग थंय चालू करतात। म्हाका सांगा तुमी गोवनान आतां काम करता, सो कसो कितें फायदो जाता? आमकां फायदो म्हटल्यार आमी हांगा प्रोडक्ट तयार करता पळय ते भायर आमी सेल करतात आनी सेल करून आमकां मागीर फायदो जाता। आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? रिस्पॉन्स आमकां खूब मेळटा, कित्याक आमचे गोवनाचे प्रोडक्ट न्ही, म्हणजे आमच्या हातान आनी मशिनरी बी आमची लाकडाची आसा तेल बी काडपाची, ताका लागून आमकां खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळटा। आमी सध्या आसा गोवनाच्या ऑयल कोल्ड प्रेस हांगासर आनी हांगासरले काही जी काम करपी आसा तेंचे कडेन आमी उलयतले। मॅम तुमचें स्वागत आसा। कशें कितें तुमी काम घरा कडलें आनी हांगासरलें मॅनेज करता? आतां कितें जालें, आमकां गोवन हेजे येतकीर बायलांक कितें तरी आदार असो दिसलो आनी म्हणून आमी आमचे घरांतलें सगळें काम करून आमी हांगा येवन पळय जाल्यार आमकां बरो मातसो फायदो जालो। खूब जावन आसा, सद्या आतां स्टार्ट जालें न्हू आमचें, पूण पयर आमकां 34 दिसा एक 10 दीस बी मेळ्ळे, तितून पसून आमी भरपूर असो फायदो घेतलो आनी आमकां आतां आमच्या स्वता पांयार उबी रावपाक आमकां खूब तेजी इच्छा जाली आनी हेज्यानूय फुडें पसून आमी हितूनूच रावन आमी खूब स्वता पांयार उबी रावन आमी काम करून कितें तरी आमचें स्वताचें करूंक शकता। सगळ्यात पयलीं सांगा की गोवन हो टर्म कसो सुचलो? गोवन हो जो शब्द आसा हो एक्चुअली फूल मिनींग आसा, ताका फुडलो जो आसा GO हेचो मिनींग गोवा आनी WAN वन जो आसा ताचो मिनींग आसा आमचो फॉरेस्ट। सो मिनींग आमचो प्रोजेक्टाचो एम हो आशिल्लो टू कन्जर्व दी बायोडायवर्सिटी विथ लायवलीहूड इंटरवेन्शन्स। सो आमी आमचो फॉरेस्ट जी आसा कशें कन्जर्व करूं शकता हेजेर आमकां आमचो गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो एक हेतू आशिल्लो की कशें कन्जर्व करूं शकता। सो आमी ते कन्जर्व करपा खातीर हो एक प्रोजेक्ट इनिशिएट केलो। सो ह्या प्रोजेक्टा मार्फत आमी कितें करता, जे गोंयचे जे फ्रुट्स आसा, बेजीक खुबशे फ्रुट्स आसा वेस्ट जाता, जशे जॅक फ्रूट म्हणनाका, आमचे बिमलां, करमळां, आवळां तर खूब लोकांक खबर सुद्दां ना की आवळाचे युजीस कितें आसा, ते रानान बी आसता ते तशेंच पडून वयता, पाड जाता। सो आमचे हे जे आमी सगळे फ्रुट्स हाडटा फार्मरां कडच्यान, सो तेचे आमी हे सेंटरार हाडून आनी तेंचे आमी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तयार करता। सो हे वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जे आसा ते आमचे गोवन ह्या स्टेट ब्रँडा अंडर आमी मार्केटींग करता। सो अशे तरेन कितें जाता, जे आमचे फ्रुट्स जे आसा आमचे खुबशे बिमलां, करमळां, ही लोकांक कट करच्या पेक्षा तांकां ताजो कितें तरी फायदो जाता, उपयोग जाता। सो सध्या ह्या प्रोजेक्टा भितर कितल्यो आसात जे काम करपी आसात ती कितलीं जाणां आसात? सद्याक आमच्या पोंटेमॉल सेंटरार आमचे अरावंड 15 बायलां आसा, तेज्या पेक्षा चड सुद्दां बायलां आमी हांगासर ट्रेनींग घेता आनी स्वता एक एंटरप्रेन्योर कशी आपली स्वताची बिजनस सुरू करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। सो तशे तरेन ती हांगासर ट्रेनिंग्स बी घेता। हांगा काम करता कशें केलें आमी पळय हळद कशें, हांगा शेतकरी खूब लोक आसा, तेंचे कडेन आमी ती हळद वेस्ट करता आनी ते हाडून आमी धुवन ते स्टीम करता, सुकत घालता आनी मागीर तेजी पावडर करता, बसना घालून पावडर करतात आनी तो मागीर आमी कोणाक सप्लाय, म्हणजे कोण येता न्ही तांकां सप्लाय करता। तेजो खूब लोकांक खूब बरें जाला। आमी 3 म्हयने हांगा हें केलें न्ही, आमच्या घरान कांय ना अशें न्ही, पूण आसा, पूण आमकां हे हितू स्वता पांयार
कितें तरी करपाक उमेद येयली आनी आमकां आतां घरांतलें भुरग्यांचें घोवाचें काम करून बसून आमी 9 म्हणल्यार 9 हांगा हजर जाता आनी हजर जावन बसून आमकां इतली उमेद येता कितें आमी काम करून आमकां कितें तरी 200 रुपया जायना 300 रुपया जायना पूण आमकां ते हेजो कामाचो अभिमान आसा आनी आतां आमकां न चुकता आमी कामां वचपा जाय सेंटरार वचपा जाय ही आमकां उमेद जाल्या आनी आमी न चुकता आतां एक्स्ट्रा बसून काम आसा कोणा ऑर्डर आसा आनी तेन्ना तर आमकां मॅडमीन सांगलें आज आमकां तुवें जाल्यार ते उमेदीन आमी धांवत येता आनी ते आमी स्वता पायार उबे खरी आमी काम करून आमी स्वता पायार उबे रावन आमकां उमेद येयल्या. आमी सध्या आसा हरमल हांगासर आनी हांगासरले जे नागरीक आसा तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान एक नवीन आपलो बिझनेस केला. मॅम तुमच्या आमच्या कार्यावळीन स्वागत. तुमचें नांव? प्रतीक्षा नरेश नायक. तुमी केन्नाच्यान करता हे काम? आमी जुलय पासून करता. आनी कितें कितें करतात तुमी? जूट बॅग, पर्सीस आनी पावच, फोल्डर अशे खूब अशे आमी आयटम करता. सद्या न्यू आसा न्हू थोडे थोडे करून दवरलेले आसा. ओके. आनी कितलीं जाणां आसता तुमच्या वांगडा? आमी सद्या 5 जाणां आसा आनीक आमी वाडयतलीं. सद्या आमी शिकतात आनी वाडयतात. तेतून शिकता आसतना आमी ऑर्डरूय बीन घेतात. एक ऑर्डर आमी कंप्लीट केल्ली आहा 50 बॅगांची आनी 300 बॅगांची ऑर्डर येयल्ली आसा आमकां. हांव सांगूंक सोदता सगळ्यांक की आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ही स्कीम लॉन्च केल्ल्या बद्दल हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. तशेंच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर यांचे बीन हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां दर एक पंचायतीक स्वयंपूर्ण मित्र अवेलेबल केल्या बद्दल. तशेंच हांव रोटरी क्लबाचे बीन आभार व्यक्त करता. तेंच्यांनी आमकां 2 लाखाची मशिनरी अवेलेबल करून दिल्या बद्दल. हे आमचे न्हू पावच आहा म्हणजे पेन्सील कंपा हे पेनां बीन दवरपाचे. हे बॅग हे खांद्याक लावपाचे ताका पॉकेट आसा हँड बॅग पॉकेट आहा भितून आहा 2 पॉकेट आहा. आनी हे वॉटलाचे म्हणजे बॉटली आसता न्हू उदकाच्यो ताका हे बॅग आसता. आनी असली बॅग ही बॅग मार्केटाची ही बॅग मार्केटान बीन यूज करूंक गावता. हेका चेन आनी विदावट चेनी बीन लावंक गावता. हेका चेन आसता हेका पॉकेट म्हणजे आमचे बेश्टे केला आमी पॉकेट बीन काय करूं ना फक्त एक चेन लायल्या. हे फॅन्सी काय बॅग ते मॅडमीन आमकां हाडलेले न्हू हितून पंचायतीन ट्रेनींग दिवपाक तेन्ना ते मॅडमीन आमकां शिकयल्ले फॅन्सी बॅगा म्हणजे हे डिजायनाचे. कितलो वेळ लागता? फॅन्सी बॅगाक टायम लागता मातसो 1-1.5 वर बीन लागता. आनी सिंपल बॅगा केली न्हू जाल्यार 1 वरा भितून जाता एक बॅग. आनी ही असली बॅगा ही रिटर्न गिफ्टा बीन आसता न्हू म्हणजे हळडीक जावं हेका फुलांक बी ताका असली बॅगा यूज करता जास्त अशी. आमच्या वांगडा सध्या आनी एक पस्तडे हांगासर एक यूथ आसा जो स्वयंपूर्ण गोंय ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान जेणे आपल्याक एडीसीचे लोन घेवन स्वताचो बिझनेस वाडयला. आमच्या वांगडा आसा हेस्टन डिकोस्टा. सर तुमचें स्वागत आसा. सर तुमकां स्वयंपूर्ण गोंयाच्या तर्फे कितें मदत जाली? पळय तेजेर लोन काडलो हांवें जनरेटर घेतलो जनरेटर घेवन मागीर तेजे उपरांत म्हाजें बिझनस वाडलें आनी बरो हेल्प जालो म्हाका. बरो लोन काडलो आनी लोन इंट्रस्ट लेस आहलो सॉलीड लेस आहलो. हय आनी तेजे उपरांत मागीर आनीक जनरेटर घेतले. पयलीं स्टार्ट केलो फर्स्ट जनरेटर मागीर तेजे उपरांत मागीर आनी आतां 3-4 जनरेटर घेतलेले आहाय. आतां जशें
तुम्ही जसे लोन घेऊन स्वावलंबी झाले म्हणजे स्वतःच्या पायार उभे रावले आणि स्वतःचो बिझनस वाडयला तशाप्रमाणे आणि बरेचशी यूथ आसात जे जेंकां स्वतःच्या पायार उभे रावपाचें आसा तांकां तुमकां कितें मेसेज दिवपाची तांकांय हो लाभ घेवपाचो तेणी हो लाभ घेवपाचो कित्याक हितून बरो इंट्रस्ट कमी आहा पयलीं सेकेंडली तुका सबसिडी मेवता तितून सबसिडी मेवता प्लस तुका पत्तो जाय जाल्यार आनी एक फावट लोन घेवंक जाता विदीन 3 years यू कॅन टेक अनदर लोन सो ते बरें वेरी हेल्पफूल. संदीप पोळजी हे हेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या इनिशिएटिवाची मदत घेऊन आपलो बिझनस वाडयलो. सर तुमचे आमच्या कार्यावळीन स्वागत आसा. सर तुमी म्हाका सांगा की तुमकां स्वयंपूर्ण गोंय ह्या इनिशिएटिवांतल्यान कसो फायदो जालो ते. खरं तर ही स्कीम आमच्या सरपंच आसलो सावय बाब तेणी म्हाका आपोवन हाडून दाखयली अशें अशें आहा तुजो बिझनस तूं सेटअप करूंक शकता तूं वयर सरूंक शकता. तेणी म्हाका खूब हेल्प केलो आनी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र बाब पाळणी दत्तप्रसाद पाळणी हांणी म्हाका खूब गायडन्स दिलें आनी म्हाका ही स्कीम घेवन दिली. हांवें तितून थोडे टेबल्स आनी म्हाजे मंडपाचें कितें सामान तें घेतलें आनी सांगपाचें म्हणजे हे स्किमीक शुअरिटी लागत ना. हे स्किमी सगळें ते पळयता आनी शुअरिटी तुका दवरपाचें बँकेन वयतलो तुका शुअरिटी जाय आनी कितें फॉर्मेलिटी खूब कांयच लागना. सगळें सावय बाबान आमकां करून दिल्लें आसा. आनी केन्नाच्यान स्टार्ट केलें तुमी. हे स्कीम घेतले म्हाका आतां वर्स जालें सांगपाचें म्हणजे हाका इंट्रस्ट हे स्किमीक सारको इंट्रस्ट सारको कमी आसा. सो तूं तुजो बिझनस कितें करूंक तूं वयर सरूंक शकता बिझनस करूंक तूं वयर सेटअप जावंक शकता बिझनसान तुजें लायफ सेटअप जाता आनी हे स्कीम घेवन म्हाजे फॅमिली हेचेर चलता सांगपाचें म्हणजे. आमी सद्या आसा बस्तोड्या हांगासरल्या पंचायतीन आनी हांगासरले जे दत्तप्रसाद पाळणी हे सर आसात जे स्वयंपूर्ण मित्र आसात तेंच्या अंडर हांगासर वेगवेगळे इनिशिएटीव जाल्लेले आसा. सो तांकां विचारया की स्वयंपूर्ण गोंय हेचो फायदो लोकांक कसो जालो ते. सर तुमचें स्वागत आसा. नमस्कार. आमी वेरियस स्किम्स पावयल्ल्यो आसा लायक गोंयच्यो ज्यो खाती आसा वेगळी वेगळी खाती आहा तेंच्यो वेरियस स्किम्स आसता. सो ते स्किम्स लोकां पर्यंत पावपाक जाय त्या हेतून आमी जवळ जवळ खुबश्यो स्किमी ज्यो एलिजिबल लोक आहा तांकां पावयल्ले आसा. सो इन दीस पास्ट 1.5 year आमी अरावंड लायक 100 लाडली लक्ष्मी स्कीम पावयल्ल्यो आसा. तशेंच सिनियर सिटिजन्स जे आसा आमचे तांकां आमी जवळ जवळ 40 डिफरंटली एबल्ड पर्सन आसा तांकां आमी कार्ड्स इश्यू केल्ली आसा. तशेंच सिंगल वुमेन आसा तांकां आमी खंय तरी स्किम्स जे तांकां जे एलिजिबल आहा तांकां अवेरनस केल्ले आसा आनी तांकां त्यो स्किम्स पावता. गृह आधार पासून आमी कार्डां करपाक हेल्प केल्ली आसा. सो दीस आर वेरी बेसीक स्किम्स जे लोकांक जे एलिजिबल आसता तांकां ते आमी अवेलेबल केल्ले आसा. आमच्या जी एलोकेटेड पंचायत आहा तितून वयता आमी पळयता की लोकांची कितें निड्स आसा कसले लायक बिझनसीस आसा जे लोक करूं शकता कसले तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज आमी तेंच्या एरियान करूं शकता. सो दॅट जे आमचे मिशन फॉर लोकल आसा पळय वोकल फॉर लोकल म्हणटा आमी तेतून आमी खंय तरी लोकांक प्रोत्साहन दिवन लोकांनी सगळे ज्यो वेरियस टायप ऑफ स्किम्स रायट फ्रॉम एग्रीकल्चर स्किलिंग मागीर जे गव्हर्मेंट इनिशिएटिव्स घेवन जे हे सुविधा दिता आमच्या लोकांक ते पावची म्हूण ही सगळी कार्यावळ आसा. सो दीस इज वी आर इंटू 2.0 आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आसा ते 2.0 वर्जनान आसा आनी गव्हर्मेंटाचें आमच्या वांगडा खुबशें काम चालू आसा. स्वयंपूर्ण चतुर्थीचो बाजार जाल्लो त्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा. सो लोक वेगवेगळे पदार्थ करता खावचे पदार्थ करता तशें माटोळीचें सामान आसता डेकोरेटीव आयटम्स आसता लायटींग आसता तशेंच फळावळ आसता मल्टिपल थिंग्स आसता. लोक आपणाचे स्वताचे प्रोड्यूस करता आनी खंय तरी ते मेन सिटीजान विकता बाजारांनी विकता. सो एक गोंयच्या लोकांनी हेचो फुडाकार घेवचो आनी गोंयकांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचें तेच्या लागून आमचे माननीय मुखेलमंत्रीन डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक्रॉस वेरियस तालुकाज सो हे पंचायत लेवल जावं ना हे तालुका लेवल जाले आनी जे व्हडले तालुका आहा लायक फॉर एग्जाम्पल बार्देस तालुकान जवळ जवळ 4 जाग्यांचेर अशे बाजार नेमले गेले आनी त्या बाजारान जवळ जवळ 20 ते 25 स्टॉलां एका बाजारान बसयल्ली गेली. सो ते स्टॉलांनी आमचे वेगवेगळे जे उत्पादन करपी आमचे जे लोक आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां स्टॉल्स आनी तशेंच टेबल बीन अरेंजमेंट करून दिल्ले गेल्ले आनी तेतून जवळ जवळ 5 ते 6 दीस असो चतुर्थी बाजार चल्लो. गोंय आत्मनिर्भर आनी पुरो इंडिया आमची जी स्वयंपूर्ण
करपाची, स्वावलंबी करपाची अशी जी गव्हर्मेंटाची जी हें आसा, जी इनिशिएटीव आसा, ताका आमी खंय तरी एवरी वन शूड कॉन्ट्रिब्यूट.